आमचे मोतल्या फावो कोणाक फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडत जाल्यार जिवो कोणूच उरत कशाका जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो कशाका जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय दिव आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता. जेमी फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें तेसा आमी भेटयता आंतोनियो झेवियर फेर्नांडीस आनी मारिया आंजेलिका अंद्राद हांच्या ओतम्या पासत. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया एरिका मेंडीस आनी लॅनी फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयतात. आयज आमचे फिरगोचेन लॉयड आल्बुकेर आनी ट्रिविया फेर्नांडीस लग्नाचो साक्रामेंत जोडटात तांचेय पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमचेच पासत आमच्या गांवां पासत आमच्या राज्या पासत देशा पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो जेजूची पाटलावदारां आमी आनी आमी आमकांच क्रिस्तांव म्हणटा कातोल्क म्हणटा जाल्यार आमचें कातोल्कपण आमचें क्रिस्तांवपण आमी केन्ना जियेतांव गाय. जायते पावटी आमी बरे भाशेन आमचें क्रिस्तांवपण आनी कातोल्कपण जियेल्या देखून देवाक आर्गां दिवया. तेच बरोबर जायते पावटी आमी कातोल्क न्हय जाल्ल्या भाशेन आमचें जिवीत जालां. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपतवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्पद्वेदार देवा आमच्या काकलूत सारा बापा तुज्या आदारान मात तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलोलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदळून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. बागेवन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो प्रिस्काक आनी अखिलाक हांवें विचारलां म्हूण सांगात. जेजू क्रिस्ताच्या वावराक ताणें म्हजे बरोबर खान मारला. म्हजो जीव वाटावूंक त्यो प्राण दिवंक पाटी सोरल्यो नात. देखून हांवूच न्हय पूण विदेशाच्यो सोमेस्त पवित्र सोबा तांच्या उपकारांत आसात. तांच्या घरांत एकटवता
ते पवित्र सोबेकूय म्हजो सालाम. एपेनेट म्हज्या मोगाच्या इश्टाक हांवें विचारला म्हूण सांगात. आजयेन क्रिस्ताक दिलोले प्रथम फॉल तो. मारयेक म्हजें नोमान गोमोयात. ती तुमचे मदें खूब वावुरल्या. म्हज्या सोयऱ्यांक आनी बोनकोनींतल्यांक बागेल्यांक, आंद्रोनिकाक आनी जुनियासाक म्हजें नोमान. धोर्म परगोटणारा मोदें नांव वसते आनी म्हजे आदी क्रिस्ताचे पाटलावदार ते. आंप्याताक नोमान. सोम्या सोवे तो म्हजो चड मोगाचो इश्ट. क्रिस्ताच्या वावरांत आमचो आदारी जालोल्या उर्बानाक आनी स्ताकीस म्हज्या इश्टाक नोमान. एकामेकाक पवित्र उमो दिवन नोमान करात. क्रिस्ताच्यो सगल्यो पवित्र सभा तुमकां नोमान करतात. हांव तेर्सियस तुमकां सुम्याचे नांवान नोमान करतां. हांवें ही चीट बरोवन काडल्या. म्हाका आपल्या घोरान घेतला तो आनी तांगेर जमता ती आख्खी पवित्र सभा तुमकां नोमान करतात. इरास्तस शाराचो भांडारी आनी आमचो भाव क्वार्तूस तुमकां नोमान करतात. हांवें तुमकां परगोटला त्या जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमाना पोरमोने जेजूक जो तुमकां घोटाय दिवंक शकता त्या देवाक नोमान. जेजू ओगोनीत युगा कालांनी गुपीत दवरलोल्या पूण आतांच्या काळार परगोट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची ओळख आतां सगळे विदेशांक पावली आनी हे पोरी ती भावार्थान देवाक खालती जावंक पावतात. हेच प्रवाद्यांनी आदी फुडें बरोवन दवरलां आनी हेच सासणीक देवाचें निर्मोण. ओगोनीत जानवेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं मोहिमा सासणाच्या सासणाक आमेन. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. देवा आमच्या राजा सदाकाळ आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. परतून म्हणुया. देवा आमच्या राजा सदाकाळ आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. दिसान दीस तुका दिनवासतांव आनी तांबो नासतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वोंदिवंत ताज्या थोरायेचो थाव घेवंक नजो. जबाब. देवा आमच्या राजा सदाकाळ आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. पिनका पिनकेक तुजी कर्तुत्वां परगोट करता. तुज्या बलिश्ट कोरण्याची खबर गाजोयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली फांकता. तुज्या ओचोऱ्यांची खबर सगल्यांक परगोट जाल्या. जबाब. देवा आमच्या राजा सदाकाळ आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. तुवें रोचलाय ते सगळे तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजें वंदन करून तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब. देवा आमच्या राजा सदाकाळ आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. उद्गार. Sui sorvesporak, sui sorvesporak, sui sorvesporak, sui sorvesporak, sui. सर्वेस्पराक जोय जोय. केदे वर्तें उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचे. आमी गिरेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बोल. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून अशें आपल्या शिसांक म्हळें, भास्कोळपणान जोडिल्ले गिरेस्तकायेन तुमकां इश्ट जोडून घेयात. अशें तुमकां ती उतरून वचत तेन्ना ते तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतले. जो सोपुरल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खात्रेचो, आनी जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खोटो. म्हणटच जर भास्कोळपणान जोडिल्ले गिरेस्तकायेन तुमच्यान खात्रेची जावंक जालें ना, तर असोल खरी गिरेस्तकाय तुमकां कोण पाती येतलो? जें तुमचें न्हय तातूंत जर तुमकां पातयूंक नजो जालें, तर तुमचें खाशाचें तें तुमकां कोण दितलो? खंयच्याच चाकरान दोगा दोनयाची बराबर चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची पांग धरून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. हें सगळें आयकून गिरेस्तकायेक लबदल्ले फारिझेव ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागले आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण न्यायी म्हूण दाखयतले तुमीच ते, पूण देव तुमचीं काळजां बरो ओळखता. तर मनीस उंच मोलाचें म्हूण लेखतात तें देवा मुखार कांटाळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना जॉब सोदता, एम्प्लॉयमेंट जेन्ना म्हणलेलें आसा, तेन्ना वेगवेगळे तरेचे जॉब्स आसात. थोडे जाण फूल टायम जॉब करतात, थोडे जाण कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसात, थोडे पार्ट टायम. कॉलेजींनी पासून आमी शिकयता तेन्ना फूल टायम टिचर्स म्हणून आसात, कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस टिचर्स आसात, तशेंच लेक्चर बेजीस टिचर्स म्हण आसात. पार्ट टायम जे आसात ते घडये थोडोसो वेळ करतात, व थोडे जाण जोडपाक न्हय पूण बेस्ते काम करतात. स्पेर टायम, हॉबी, वेगवेगळे तरेचे असले जॉब्स आमी पळयत जाल्यार आमच्यान हें समजूंक जाता. आतां आमचो भावार्थ, क्रिस्ती भावार्थ फूल टायम काय पार्ट टायम ओ स्पेर टायम, हॉबी, हेजेर आमी जण एकल्या क्रिस्तावान, जण एकल्या कातोलिकान एक बरीशी नदर घालपाची गरज आसा. म्हणजे हांव फूल टायम कॅथलीक काय हांव पार्ट टायम कॅथलीक काय हांव बेश्टो स्पेर टायम कॅथलीक, हें आमी आयज विचारपाची गरज आसा. कित्याक जायते फावटी आयज आमचें क्रिस्तांवपण असलें जाल्लें आसा. पवित्र पुस्तक आमकां कितें शिकयता, पवित्र सभेची शिकवण आमकां कितें शिकयता, आमी एकदम बरें जाणा. आमचे क्रिस्ती घरा बी आसात तांची मुल्यां कितें, ताचें वॅल्यू सिस्टम कितें आमकां खबर आसा. पूण तें जिवितान घालपाचे सुवातेर वो जिवितान घालपाक जेन्ना वेळ येता तेन्ना आमचे लागीं एक्सक्युजीस आसात. असले एक्सक्युजीस भोव करून ह्या संवसारान जेन्ना आमी मिसळ जाता तेन्ना येता. ह्या संवसारान आमी जगतले जाल्यार आमकां गिरेस्तकायेची गरज देखीक घेवया. दुडू ना, गिरेस्तकाय ना जाल्यार आमच्यान कांय करूंक जायना. आमच्यान डिवेलपमेंट करूंक जायना, आमचें घर सारकें करूंक जायना, आमकां जाय त्यो वस्तू घेवपाक जायना. म्हणटच आमकां दुडू गिरेस्तकाय म्हणटा ती गरजेची ह्या संवसारान जिवपाक. आनी देखून बेजीक निड्स म्हणलेले आसा ते आमकां आसूंकूच जाय. फूड, क्लोथींग, शेल्टर आमी म्हणटा. आमकां जेवण आसपाक जाय, आमकां कपडे आसपाक जाय, आमकां आमचें घरदार आसपाक जाय. बेजीक निड्स हे जरी तर ना जाल्यार आमकां ते कॅटेगरीन घालपाक जाता. गरीब व दुबळो ते कॅटेगरीन घालपाक जाता. जाल्यार आयज दुसरे वाटेनूय आसा.
आमचे लागीं आमकां जेवपाक खावपाक न्हेसपाक आनी आमकां घरदाराक जाय त्याहून सुबेज आसा. जायते जाणां लागीं आसा. आमी भोव करून गोंयांत जीं आसात आमकां ती पॉवर्टी म्हणलेली दिसती पडना. आमचे लागीं चडशें सगल्या लागीं आसा. भोव थोडीं जाणां कश्टवतात. जाल्यार असल्या संदर्भान आयज जें देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां, भोव करून शुभ वर्तमानान आयज जेजू काल जी कितें वोपार सांगलेली तीच मुखार व्हरता. जेन्ना तो नाडबुदीचो मुगदोम आपणाक कामांतलो काडटा म्हूण जाणा जावन जे कोण ऋणकारी आसले आपल्या दुनयाचे तांकां जायत्यो वस्तू उण्यो करता, डिस्कावंट दिता दुनयाक कडो नासतना. आनी तातूंतल्यान तो इश्ट जोडटा. कित्याक मागीर भायर काडल्या उपरांत ह्या इश्टांची आपणाक सेवा मेळटली, तांचें बरेंपण मेळटलें. ह्या पासत आयचें शुभ वर्तमान सुरू करता आसतना जेजू ती उतरां म्हणटा, भास्कोडपणान जोडिल्ले गिरेस्तकायेन तुमकां इश्ट जोडून घेयात. भाव भयणीनो, भास्कोडपणान म्हणल्यार चोरून नागोवन काडलेलेंच न्हय, पूण आयज आमी समजता आसतना जें जेजून म्हणलेलें आसा, तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. जाल्यार देव आमकां जाय त्या देण्यांनी भरता. आमचे लागीं गिरेस्तकायूय आसा. खंय तावन येयल्या ही गिरेस्तकाय? देवाचें देणें न्हय काय तें आमकां? देवानूच दिल्ली न्हय ती गिरेस्तकाय? जाल्यार देवान गिरेस्तकाय आमकां कित्याक दिल्या? देवान आमकां दुडू कित्याक दिल्यात? ह्या संवसारान आमी जगूंक जाय देखून. कित्याक ह्या संवसाराची वाट दुडवांचेर चलता. म्हणटच आमकां जें कितें जाय गरजेचें बेजीक नीड आमी म्हणलां, तो बेजीक नीड काडून जें भायर उरता तें आमकां गरजेचें न्हू. तें आमच्यान म्हणूंक जाता काय हें भास्कोड म्हणल्यार आमकां नाका, गरज ना तेची. तें ना जाल्यार पासून आमी ह्या संवसारान जगूंक पावतले. जाल्यार असले गिरेस्तकायेची जेजू खबर करता. तुका उणें करून न्हय, पूण जी तुजे लागीं सुबेज गिरेस्तकाय आसा देवान दिलोली तुका, ती वापरून दुसरे इश्ट जोडून घेयात, बरेपण जोडून घेयात. बरेपण जोडून घेता आसतना आमी जाणा आमकां कोणेंय कितें दीत जाल्यार आमी त्या मनशाक बरो करता, आमी तांचे इश्ट जाता. फकत सोडून जी आमचे मदलीं अनुपकारी आसा, थोडी आमी अनुपकारी, कितलेंय बरें कर, कोणाक दुसऱ्यांक लेखपाची न्हय. आपणाचें काम जालें जालें, पूण चडशीं आमकां कोणेंय कितें दीत जाल्यार आमी ताचें इश्ट जाता. म्हणटच हेंच जेजून सांगलां, तुमचे लागीं जी गिरेस्तकाय देवान दिल्ली आसा ताचे वरवीं इश्ट जोडून घेयात. कित्याक हे इश्टागती वरवीं तुमचे देवा मुखार हीं इश्टां तुका पावतलीं, तुजे पासत उलयतलीं, तुका स्वागत करपाक तीं तयार आसतलीं अशें जेजून म्हणलां. तर अशें करता आसतना भाव भयणीनो, हाचेर आमचो नियाळ फुडें व्हरुया आनी चिंतुया आमकां जण एकल्याक. आमी जरी तर दुसऱ्यांक पावता, दुसऱ्यांची आपुरबाय करता, दुसऱ्यांचो मोग करता, आमचे लागीं जें कितें आसा तें आमचेंच न्हय पूण सोबेचें, दुसऱ्यांचें हें समजून घेता जाल्यार हें क्रिस्ती समजप. आनी देखूनच आयज आमी ह्यो वस्तू आयकल्यात. असली शिकोवण शिकोवन हो शिकोवण आयकून जायतीं जाणां कडेन म्हणटलीं, हें आनी कितें, ही आनी कसली शिकोवण. फारिजेवांनी तशें केलां, जेजूचे त्यो मस्कऱ्यो करूंक लागले. भोव करून जे कोण गिरेस्तकायेक लबदल्ले ते, आमी देवाच्यो मस्कऱ्यो करच्यो न्हय. आमी देवाची शिकोवण घेवन आमच्या जिवितांत ती घालया. आनी जिवितांत घालता तेन्ना आमी पार्ट टायम क्रिस्तांव न्हय पूण फूल टायम क्रिस्तांव जातले. फूल टायम क्रिस्तांव जावपाक देवाचें उतर वाचुया, देवाचें उतर समजुया, तें आमच्या जिवितांत घालुया. एकामेका बरोबर ही संवसाराची वाट आमी चलुया. Gory
म्हज्या भावा भयणींनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या नावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोनवळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार चडूं. तिका लागून तुज्या सुबां काकलुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आस आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात तांक वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांच्या सासणाच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोप करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोरगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचोरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुटपर गोठुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुन्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणात स्वर्गोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना बागेवन पावलू जेजूचो आपोस्ल पार्ट टायम आनी स्पेर टायम क्रिस्तांव न्हय पूण कितें भाशेन फूल टायम क्रिस्तांव जालो आनी फूल टायम जेजूचें मिसांव दुसऱ्यांक घेवन गेलो. आमी जण एकलो आमच्या जिवितांतल्यान जावं आमी क्रिस्ती जिवीत जिवप आनी क्रिस्ती जिवीत परगटप हातूंत फूल टायम क्रिस्तांव जावपाक आमकां कृपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक लाजोवची पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबात्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
देवाचे बगोरेर कोणासो सोबून प्रीती करतलो आपलो संगत आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो सोमी म्हणटा जसो जिव्या बापान म्हाका पाठयला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. प्रार्थुया. सुरपदवीधारण दयाळ बापा, तुजें देवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजळशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी घोटायेन भरले. तातूंत बासायल्लें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आयज सांजे 6 वाजता इंग्लीज भशेन आयताराचें मीस जातलें. 6:30 वाजता मीस दाबोलीं कपेलान. फाल्यां आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब तिनूय मिसां उपरांत कॅन्टीन दवरतल्यात. तुमी तांच्या कॅन्टिनान भाग घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.